म्हादयचें उदक घुंवडावपाक आमचो खर विरोध आसा देखून रान पर्यावरण आनी हेर संबंधीत खात्यांनी आमी म्हादयचें उदक घुंवडावन भरपाच्या प्रकाराचेर हरकत नोंदयल्या, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. म्हादय उदका वादाचेर न्यायालयांत गोंयची बाजू चड घट आसा, ताका लागून गोंयांक जैत मेळपाची चड संद आशिल्ल्याचें शिरोडकार सांगता. म्हादय विशीं खुबश्यो पंचायती थाराव घेत आसात. ह्या थारावांक खूब म्हत्व आसा, ताका लागून सरकाराचो थाराव घेवपी पंचायतींक तेंको आसतलो अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. आल्तिनो हांगा मुख्यमंत्र्या वांगडा पत्रकार परिशद जाल्या उपरांत भायर पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर जाप दितना तो उलयतालो. कर्नाटकांत वेंचणुकेचो काळ सुरू आशिल्ल्यान थंयचे फुडारी म्हादयचें राजकारण करीत आसात अशें तांणी म्हणलें. राज्य तशेंच पुराय देशांतली ही पयली ग्रीन प्राथमीक शाळा जावन आसा. उच्च दर्जाची साधन सुविधा हांगा उपलब्ध आसतल्यो. तातूंत फुडल्या वर्सा सावन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी लेगीत लागू करपाचें आसात अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. विठ्ठलापूर कारापूरची सरकारी मुळावे शाळेच्या नवे इमारतीचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार मयेंचे आमदार प्रेमेंशेड, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश जिंगडे, थळावे सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे, जिल्लो पंचायत वांगडी महेश सावंत, GSIDCचे वेवस्थापकीय संचालक हरीश अडकोणकर हाजीर आशिल्ले. देवसाडा धार बांदोड्या आशिल्ल्या 12 लाख चौखण मीटर जागेन IIT प्रकल्प उबारपा खातीर 2017 तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे कडेन प्रस्ताव दिल्लो. त्या प्रमाण त्या वेळार सर्वेक्षण केल्लें, पूण सरकारान प्रकल्प शेळमेळावली भरपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान प्रस्तावाचेर विचार जावंक नाशिल्लो. IIT प्रकल्प उबारल्यार दार बांदोड्या म्हाल शिक्षणीक हब म्हूण नामना मेळोवपाक शकता, पूण प्रकल्प उबारपा पयलीं सरकारान थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवची गरज आशिल्ल्याचें मत आदले बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकार हांणी उक्तायलें. दाबाळांत जल्मी ब्राह्मणी बालसती मंदिरा कडेन वचपी रस्त्याचेर उबारिल्ल्या येवकार दाराच्या उक्तावण वेळार ते उलयताले. गोंय राज्याक जर वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळ्ळा जाल्यार ते केंद्रांत आशिल्ल्या भाजपा सरकारा खातीरूच असो दावो भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट नावडेन केला. ही उदरगत जातना लोकांनी भाजपा खूब नांवां दवरली, मात आतां जेन्ना ही इतली उदरगत इतल्या सहज तरेन जाल्या उपरांत मात लोकांक भाजपाची तुस्त करीन कशी दिसना अशें म्हणीत तानावडेन खंतय उक्तायली.
ज्या तरेन केंद्र सरकारान 2023 ते 24च्या अर्थसंकल्पात कर्नाटका खातीर 5,300 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या, त्याच तरेन केंद्र सरकारान कर्नाटकाच्यो शेजारच्या राज्यांतल्या उदक सोरपाच्यो वाटो आनीकूय मेकळ्यो केल्यात अशें म्हणीत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाईन टिका केल्या. ह्यो सगळ्यो केंद्र सरकाराच्यो कर्नाटकान जावपी वेंचणुको जिखपाचें तंत्र अशें विजयान ह्या वेळार म्हटलें. कुम्या मरडगिरी हांगच्या राष्ट्रीय देवस्थानाची सगळी कागदपत्रां सध्याच्या समिती कडेन दिवपाचो तशेंच आपसातले मतभेद समजकायेन सुटावे करपाचो आदेश बार्देसाचो मामलेदार आनी देवस्थान नियंत्रकांत दोनूय पक्षकारांक दिला. ब्रेस्तारा म्हापशे पुलीस स्टेशनांतलो निरीक्षक सुनील पाटील हांणी समिती आनी ग्रामस्थांची बाजू आयकली. हे प्रकरण देवस्थाना कडेन संबंदीत आशिल्ल्यान ते उपजिल्लो अधिकाऱ्या कडेन वर्ग करपाचें आस्वासन दिलें. फाटले कांय म्हयन्यां सावन सध्याची समिती आनी गडेकार उसकयकार ह्या घराब्यां मदीं राष्ट्रीय देवस्थानाच्या हक्का वयल्यान वाद सुरू आसा. 2 वर्सां आदीं 22 वर्सां सावन आशिल्ली समिती बदलून नवी समिती वेंचल्या. फाटल्या कांय वर्सां सावन सुरू आशिल्ल्या लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव गोंयांतल्या कितल्याशाच चलयांनी घेतला. कोरोना महामारीक लागून कांय लोकांक ह्या येवजणेचो लाव जावंक ना. देखून अर्दकोटी उरिल्ली ह्या येवजणेचो लाव बेगोबेग पुराय करपाचे यत्न करतली अशें आस्वासन पर्येची आमदार देवया राणीन दिलें. शुक्रारा सकाळीं पर्या आनी वाडपय मतदारसंघातल्या लाडली लक्ष्मी लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रांचें वांटप केल्या उपरांत ती उलयताली. आल्तींच्या पयलो सत्र न्यायालयाच्या इमारतीन जाल्ल्या चोरी प्रकरणात पुलिसांनी दुबावेत मुजाहिद इस्माईल शेख ह्या वाळपयच्या आदवोगादाक अटक केला. प्रॉपर्टी तशेंच मोटार खरेदी करपाच्या हेतान ही चोरी केल्ल्याची म्हायती पुलीस अधीक्षक नितीन बालसनान दिली. हे चोरयेचो तपास करपा खातीर उत्तर गोंय पुलिसांनी हे खातीर 8 पंगड तैनात केल्ले. हातूंत क्रायम ब्रांचीचोय आस्पाव आशिल्लो. दुबावेत पेशान आदवोगेत आशिल्ल्यान ताका न्यायालयाच्या एव्हिडन्स रुमाची म्हायती आशिल्ली. संदी सादून तांणी ही चोरी केल्ल्याची कबुली दुबावितान मुजाहिद हाणें दिल्या अशें पुलीस अधीक्षक नितीन बालसनान सांगलें. ब्रेस्तारा अशेल शिवोली क्षेत्रपाल देवळाच्या वाडदिसा निमतान देवाची पालखी गांवभर भोंवडायली. तशेंच वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. दनपारां गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी शृंगार करून देवळा कडेन जोडे पेटयले. उपरांत आरती आनी महाप्रसाद जालो. केळ्यांचे घड फुलांनी रोशनाय घालून देवूळ तशेंच भोंवतणचो वाठार सुंदर तरेन सजयल्लो. रातच्या वेळार ऑर्केस्ट्रा जाले.
भारतीय उद्देगांनी गुंतवणुकी खातीर संभाव्य क्षेत्रांचो स्वता जावन सोद घेवपाक जाय. ह्या क्षेत्रात आनी सरकारी मजतीची वाट पळयनासतना स्वता पावल उबारपाक जाय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान सांगलां. फिक्कीन आयोजीत केल्ल्या संवादा वेळार ती उलयताली. ह्या वेळार तांणी अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांचेर भारतीय वेवसायीक प्रतिनिधींच्यो सुचोवण्यो आयकून घेतल्यो. बॉल उद्देगांच्या कोटान आसा. तांणी तो मारलो जाल्यार सरकार प्रोत्साहन दितले. उद्देगांनी तांचे मदल्यो क्षमता सोदून तशेंच ताचेर काम करपाक जाय अशें तिचें म्हणणें. सांतिनेज खाडी कोयरान भरिल्ली दिश्टी पडटाली. थर्मोकॉल प्लास्टीक बाटल्यो ह्या खाडीत उफेताना दिश्टी पडटाल्यो. पूण ह्या खाडयेन आतां भेस बरी साळकां फुल्ल्यांत. आतां ह्या खाडीक एक वेगळें नवें रूप आयिल्लें पळोवपाक मेळटा. म्हापसा तारेर वाठारांत न्हंयच्या धडेर कोयराचें ठीक पडलां. हो कोयर गणपती विसर्जनाच्या सुवातेर हाडून उडयतात. तशेंच चवथीच्या 4 दीस ही सुवात नितळ आसता उपरांत कोयराच्यो राशी आसता अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें. हो कोयर न्हंयच्या धडेर आशिल्ल्यान व्हांवून दर्यांत वता. तारीर ह्या कोयराक लागून वातावरण दुशीत जाता. थळाव्या पंचायतीन लक्ष दिवन हो कोयर नितळ करचो अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या. शुक्रारा होणजुना दर्यादेगे वयली बेकायदेशीर शॅक्स गोंय पर्यटन खात्याच्या आदेशा वयल्यान माती भरवण केली. 275 बेकायदेशीर बांदकामां संबंदीत होणजुना पंचायतीन पयलींच उच्च न्यायालयान प्रतिज्ञापत्र दाखल केली. 45 बांदकामांची कागदपत्रां तपासांतल्या आनी तातूंतले 16 बांदकाम बेकायदेशीर थारल्यांत अशें पंचायतीन न्यायालयाक सांगलें. देखून उच्च न्यायालयान बेकायदेशीर बांदकामां मातयेक भरवण करपाचो आदेश दिला. फुडली सुनावणी 7 फेब्रुवारी मेरेन स्थगीत केल्या. एक फेब्रुवारीक सादर केल्ल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान रेल्वे मंत्रालयाच्या खर्चाच्या 75% वाड करपाची घोषणा केल्या. रेल्वे खातीर केल्ली ही आतां मेरेनची सगळ्यांत चड वाड आसा. ह्या रेल्वे खातीर केल्ल्या तरतुदी खाला कितें उदरगत जातली ह्या विशीं कोंकण रेल्वेच्या उप सरवेवस्थापक बबन घाटकीन म्हायती दिल्या.
पर्यटन खात्याक येणावळ मेळोवपी वेगवेगळ्या प्रकल्पाविशीं शुक्रारा म्हत्वाचे थाराव जाल्यात. हातूंत क्रूज ट्युरिझम, आग्वाद डिजिटल लायब्ररी, वेगवेगळ्या पर्यटन थळांचेर पार्किंग वेवस्था, शौचालयाची वेवस्था तशेंच पर्यटनाच्या हेर जाळवणदारां कडेन उलोवप जालें अशी माहिती पर्यटन मंत्री रुपन खंवटे हांणी दिल्या. दिल्लीत जाल्ल्या कथीत लिकर स्कॅमांतले सुमार 70 लाख रुपया रोख आम आदमी पक्षान गोंयांत प्रचार खातीर वापरल्यात अशी खबर ईडीन आपल्या चार्जशीटांत दाखल केल्या. हाचे विशीं गोंयच्या आपाच्या आमदारांनी तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी भाजपाचो म्हणयारो साबियो रॉड्रिक्सान केल्या. जाल्यार हे सगळे बिनबुडांचे आरोप आसात आनी हो घोटाळो जर जावंकूच ना जाल्यार ताजो पयसो गोंयांत वापरपाचो प्रश्नूच उपरासना अशी जाप आम आदमी पक्षाचो गोंयचो मुखेली अमित पालेकारान दिल्या. सुभाष शिरोडकरान सहकारी संस्थांच्या सहाय्यक निबंधकाच्या नव्या स्थलांतरीत कार्यालयाचे उक्तावण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांच्या हस्तुकी शुक्रारा जालें. पयलीं भाड्याच्या सुवातींत आशिल्लें हें कार्यालय आतां जलस्रोत खात्याच्या मालकीच्या जाग्यार स्थलांतरीत जालां अशी माहिती मंत्र्यान दिली. फुडाराक नावेलीचे मांडोपा हांगा सहकार भवन बांदपाचें सरकारान थारायलां अशें तांणी सांगलें. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाच्या महोत्सवाचे फ्लॅग ऑफ करपाची कार्यावळ शुक्रारा जाली. 10 ते 12 या काळात हो महोत्सव पणजी कांपाल सेक मैदानाचेर जालो. ह्या वेळार नुस्तेमारी वेवसायांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर म्हायती दिवपी कार्यावळी गोंय नुस्तेमार खात्यान आयोजीत केल्या. गोंयच्या नुस्तेमारी मळाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. सामान्य लोकांनी रिणां घेवन जागो घेतिल्ले आसा पूण वास्को सध्या बांदकामा खातीर परवानो मेळना. जायते बांदकाम फायली नौदळाच्या कायद्याक लागून मान्यताये खातीर प्रलंबीत आसात. वास्कोंतल्या सामान्य मनशाक मेळपी असुविधा उणी करपाक मदत जावचे खातीर आपूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी TCP मंत्री विश्वजीत राणे कडेन उलयतलो अशें वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकार हांणी सांगलें.
कितलीशींच वर्सां जाली या कामगार मंत्रालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती करूंक ना, देखून भितर आशिल्लें सामान आतां इबाडलां. इमारतींत कर्मचाऱ्यांक खातीर आशिल्ले फॅन आतां मोडल्यात. इतलेंच न्हय तर इमारतीचें छप्पर लेगीत कोसळपाक लागलां, देखून हातूंत काम करपी कर्मचाऱ्यांक ताचो आतां धोको निर्माण जाला. तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा. तशेंच वास्कोचे आमदार ह्या कामगार मंत्रालयाची पळोवणी करची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळशीन केल्या. केंद्रीय अर्थसंकल्प हो देशाच्या परजळीत फुडाराक घडोवपी जावन आसाच, मात ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान गोंयांत लेगीत उदरगतीची क्रांती जातली अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पाडवयर गोंयांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, नॅशनल हायड्रोजन मिशन गोंयांत हाडटले. गांवगिरो तशेंच शारांची उदरगत करपा खातीर तशेंच हेर म्हत्वाचे प्रकल्प हाडपा खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हत्वाचो थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. गुळेली पंचायत वाठारांतले पैकुळ पुलांचे काम निमाणे पावड्यार पावलां. फाटल्या वर्सा सावन मंद गतीन चलपी पैकुळ पुलांचें काम बेगोबेग पुराय जातलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 वर्सां पयलीं 23 जुलय 2021 दिसा पैकुळ पूल हुंवारांत व्हांवून गेलो, देखून थळाव्या लोकांचेर व्हडलो संकश्ट आयिल्लें. पूल नाशिल्ल्यान गांवां मदीं संपर्क खंडीत जालो. उपरांत बेगोबेग पूल दुरुस्त करपाक सुरवात केली. आतांची परिस्थिती पळयल्यार पुलांचें काम निमण्या पावड्यार पावलां अशें पैकुळ पंचायतीचो पंच संतोष नायकान सांगलें. हरमल दर्यादेगेर बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी पर्यटकांक पेडणे पुलिसांनी बुधवारा ताब्यात घेतले. हरमल दर्यादेगेर बसून बेकायदेशीरपणान वेगवेगळे सामान विकपी 3 विदेशी पर्यटकांक आनी 5 भारतीय नागरिकांक पुलिसांनी अटक केले. पर्यटन खात्याच्या नेमांचे उल्लंघन करून पर्यटक दर्यादेगेर तरेतरेच्यो वस्तू विकताले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हरमल दर्यादेगेर सनसेट मार्केट ह्या नांवान बेकायदेशीर वेवसाय कांय पर्यटक चलयताले.